Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. तसंच आम आदमी पार्टीचो एक सरकार घडलो तो पंजाबान आणि फाटल्या 2 आठवड्यान ह्या आम आदमी पार्टीच्या सरकारान इतले काम केल्ले आसा म्हणजे चिंतूंक सुद्दां शकना. 25,000 गव्हर्नमेंट नोकऱ्यो आयडेंटिफाय केल्यो आणि ह्या फुडल्या थोड्या दिसांनी ह्यो नोकऱ्यो भरपाचें काम सुरू जातलें. आम आदमी पक्षाच्या मुखेलमंत्रीन बाब भगवंत मानान काल एक व्हडलो अनाउन्समेंट केलो. ही हॅज अनाउन्स्ड एन एंटी करप्शन हेल्पलायन इन पंजाब. आयच्यान पंजाबान खंयच्याय गव्हर्नमेंट ऑफिसान किंवा खंयच्याय गव्हर्नमेंट कर्मचारीन जर ब्रायब मागलो, जर करप्शन करपाची प्रयत्न केलो जाल्यार ताजो व्हिडिओ किंवा ऑडिओ काडपाचो आणि डायरेक्ट ह्या नंबराचेर धाडपाचो. फाटल्या जे सरकार भारतीय जनता पार्टीन चलयलें ताजी ओपनली इंडस्ट्री बॉडीजान टिका केली की इतलो भ्रष्टाचार करता म्हणून सरकार. तेन्ना परत GSI आणि क्रेडायान एक प्रेस रिलीज दिली जी काल रिपोर्ट जाल्ली आसा. हांणी डिमांड केला की प्रमोद सावंत सरकारान सुद्दां गोंयान जसो भगवंत मानान पंजाबाक एंटी करप्शन हेल्पलायन चालू केला तसो गोंयान चालू करचो. आणि जो आज गोंयचे इंडस्ट्री बॉडीज गोंयान डिमांड करता तो तुम्ही तुमच्या स्वेरिंग इनान पयलोच तुमचो डिसिजन म्हणून तुम्ही अनाउन्स करचो अशें आमी तुमकां चॅलेंज करता. इतले मजगती बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस आणि ZP हेन्झिल फेर्नांडीसान कोलवा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाचें इन्स्पेक्शन केलें. प्रकल्पान मातसो बदल करून टँक घाल्यार पायपलायनी वेले 1.5 कोटी मायज खंय साल्वार जातले. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपाची तयारी. आणि अरावंड 330 पायप ती आणि 330 पायप घालपा ही सुमार 3 कोट्यांचो प्रोजेक्ट तो उरला. सो तें जर आमी घायना आनी आसा तशें दवरलें आनी जी पायप घाल्लें ती तशी दवरली आनी ते 3 कोटी जे आहा ताजी 50%आन आमच्यांनी एक 15 mld टँक हिंग कन्स्ट्रक्ट करपा जाता आनी ते 15 mld टँकान जे सगळे ट्रिटेड वॉटर आहा ते टँकान ते दवरूं जाता एज अ स्टोरेज. एंड देन वी प्रोबेबली डू अ टाय अप with any of the hotel industry, any of the tourism or with the tourism department or the hotel industry for their CSR. This could be the first step of this government to achieve this, which will be a feather on their cap. And I would be happy to have this feather on the existing BJP government cap की बाबा तेमी government घडून आमगेले कोलवा जी सिवेज लायन आली ती बंद करून एक टांकी बांदिली आणि लोकांक पुरो डिसिजन दिले म्हणून. सो ओके, आय वूड ऑल्सो टेक एन अटेम्प्ट टू मीट द चीफ मिनिस्टर. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.